आमकां सामकें खरपणान सद्या दिसून येता की BJP जे सरकार आसा गोंयांत आनी गोंया भायर सुद्दां केंद्रांत सुद्दां ते ड्रग माफिया बरोबर तांगेलें डिलिंग चालू आसा आनी त्या खातीर गोंयांत ही मॅरिज्युएनाची खेती करपाची प्लांटेशन करपाचें पावल हें BJP सरकार घेता. आमी हाजो खर निशेध करतना काल मुद्दो काडलेलोच आनी हें म्हटलेलें आनी मुखारय म्हणपाक सोदता की जे गोंयांत ऑलरेडी ड्रग्स येता ताजेरूच BJP सरकाराचो कंट्रोल ना आनी तातूंत ते मागीर मेडिसिनल पर्पजा खातीर म्हणू पूण गोंयांत ड्रग्स उत्पन्न करपाचें जे BJP पावल घेता ताचेर कंट्रोल कसो येतलो जेन्ना तुमचे बाकीचे ड्रग्साचेरूच कंट्रोल ना. आमी दिसान दीस पळयता की ड्रग्साच्यो केसी गोंयांत वाडत आसा. कितलेशेच लोक ड्रग्स घेवन हांगा सांपडटा. हे मेळटा ते लोक मेळना ते आनी कितलेशेच लोक आसतले. कोळसो येवपाना म्हणीत BJP सरकारान आमी पळयलें की सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलां गोंयांतल्यान मोठ्या प्रमाणांत कोळसो व्हरपा खातीर आनी गोंयाक कोळशाचें हब करपा खातीर. आनी आतां BJPचे हे फुडलें पावल गोंयाक ड्रग्स हब करपाचें, ड्रग्साचो केंद्र करपाचो मोठो. मुद्दो ड्रग्साचो आसाच पूण ह्या ड्रग्साच्या मुद्द्यान जे आमचे काँग्रेस पक्ष आसा आनी तांचे मोठे मोठे वांगडी आसा तांचोय बीन प्रश्न आसा. काँग्रेस पक्ष एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन म्हणटा की आमी हेचो विरोध करता आनी ताच्या दुसरे वटेन तांचेच एक वांगडी आशिष कामत बाब हे म्हणटा की ते ह्या मेडिकल युजा खातीर जो प्रपोजल घातला, फायल मूव जाल्या ताजें ते स्वागत करता म्हणून. आनी हे ते फेसबुकाचेर एक पोस्ट घालून तेंच्यांनी क्लियर कट म्हटलां. हेच आशिष कामत बाब काँग्रेसीन तांचो बरो मोठो गाजा वाजा करून प्रवेश केल्लो आनी ते काँग्रेसीची पत्रकार परिशद सुद्दां घेता. म्हळ्यार ते काँग्रेसीचे एक मणियाळे अशें म्हणपाक जाता, आमकां स्पोक्सपर्सन अशें म्हणपाक जाता. काँग्रेसीन हे माळून जावपाचें बंद करचें. दोन तोंडां जी सदांच काँग्रेसीक आसता आनी एक तोंड काँग्रेसीचें जर काँग्रेस म्हणून आसा जाल्यार दुसरें तोंड आमी BJP म्हणून पळयता. आनी म्हणून काँग्रेस ही BJPच म्हणून गोंयाक आतां समजना.